देशभरात जे लोकसभेचे वारें चल्लां तशेंच काही ठिकाणी पोटनिवडणुको चल्ल्या। आज जर पळयलें जाल्यार गोंयांतली परिस्थिती अशी आसा की पोटनिवडणूक जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात आमकां दिसता आनी ताचो वारो जो आसा मोठ्या प्रमाणात आसा। प्रुडंटाच्या ह्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या प्रोग्रामान आज आमी आसा शिरोडा आनी हांगचे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान जो जनसमूह पळयतात हो आसा मापा पंचवाडी आनी हांगचे जे MGPचे जे खडेगत स्ट्रॉंग असे कॅन्डिडेट जेका म्हणटा आमी ते बाब दीपक धवळीकर आमच्या बरोबर आसा। स्वागत तुमचें सर। हें जें हांव पळयतां ताजेर पिक्चर क्लियर आसा तरी तुमकां विचारता हांव कसो चल्ला प्रचार? प्रचार बरो चल्ला। डोअर टू डोअर प्रचार येता ते 4 दिसात आमचो सोंपता आनीक आमकां रिस्पॉन्स खूब बरो मेळटा। सगळ्या जाती धर्माचे लोक आज MG फाटल्यान उबे राविल्ले आसा आनी आमकां दिसता की MGचो कॅन्डिडेट बाय इलेक्शनाक म्हाका 5000 मतां वयर लीड घेवन हांव जिखून येतलो। कारण हांगा इश्यू आहा तो डेव्हलपमेंटाचो, बरोबर, लोकांच्या अनएम्प्लॉयमेंटाचो कितें आनीक जे विरोधक आज भाजपाचो उमेदवार आहा ते लोकांक पिशे करपाक सोदता। विकासाच्या नांवान स्वताचो विकास करून घेवन कितें ते लोकांक बुंगरेंग करूं सोदता। आपल्या विकासा खातीर लोकांचेर ही निवडणूक त्यांनी लादल्या आनी लोकांक परत एकदा फटींगपणां उलोवन लोकांचें लक्ष दुसरे कडेन व्हरूंक शकता। पूण इतले शिरोडेचे लोक स्वाभिमानी आसा, जाणकार आसात आनी गोंयकारां फटोवप ही सोपी गजाल न्ही। ज्या ज्या वेळार ज्या ज्या राजकारण्यांनी गोंयकारांक फटयल्या त्या त्या राजकारण्याक गोंयकारांनी त्याची जागा ताका दाखयल्ली आसा आनी त्याच पद्दतीन आज गोंयभर जे लोकसभेचे आनी विधानसभेचे निवडणूक आसा तातूंतय बी गोंयकार म्हणजे कितें तें परत एकदां दाखोवन दितले। दीपक धवळेकरांचा विजय असो। दीपक धवळेकरांचा विजय असो। दीपक धवळेकरांचा विजय असो। येऊन येऊन येणार कोण?
तांणी सांबाळचो, कारण फुडले निवडणुकीक ते मतदारसंघ त्यांच्या हातांतल्यान वचपाचे आहा. हांव सांगूंक सोदतां की सगळी लोकांनी आमी आतां सराक आपयन हाडला आमची कॉन्स्टिट्युन्सी, कित्याक आमकां वीट येवन गेल्ली आसा कळ्ळें. आमकां सराक आमी आपयन हाडला, आमकां नाका म्हणून हें सगळें आतां घडटा तें. हें खंय तरी आमकां थांबोवपा जाय, कित्याक एकच प्रॉब्लेम ना आमची कॉन्स्टिट्युन्सी, खूब आसा अशें प्रॉब्लेम. आमचे पळय वाड्यार आतां भुरगीं बेकार पडल्या कितके, सादी संडासा सारकी गोश्ट आमकां मेळना. आमी सरा आमी आपयन हाडला फोर्स करून. आमकां धवळीकर सर आमकां मेळची म्हण हेजे पयलू आमची आशा आशिल्ली, आमकां चान्स नाशिल्लो. आनी आतां तो देवा भशेन आमचे कडेन येयला, तेजें आमी सामकें हेजेन स्वागत करता सामकें. आमकां मिनिस्टर आनी कोणाची गरज ना, लोकान मिनिस्टर केल्या ते लोकान केल्याक. लोक मत मारता म्हणटा मिनिस्टर जाल्याक. तेच लोक आज सरा वांगडा आसा आनी आमी ते सगळे लोक एकजुटीन सरा हाडून दाखयतलेच. आमकां फोर्स बिर्स काय नाका, आमकां सराचेर इतलो विश्वास भोंवतात पळय अशें आमी सगळे बायलो भोंवतात. आमी पयशांचे भोंवनात, कित्याक तांकां पयशे दिले आतां आमी प्रत्येक जाण बायलांक वचून विचारता. आत्तां विजीट करून आयला म्हापा पंचवाडी, जाल्यार ती म्हाका म्हणपा लागली आमी अशी भोंवनात, आमकां तो पयशांनी आपयता म्हणून आमी वता म्हणटा ते. कळ्ळें, आमी तशें वता म्हणटात. आतां आमी खूब जाण म्हणपा लागली थंय हांगच्यान गेली थंय. आतां तुकाराम बोरकाराल मिटींग आसा, आतां तांकां बस दवरल्या. पयल्या बसीक 4 जाण वळखीची, बाकी खंयची लोक, बाकी आमचे हांगचे लोकूच न्ही, आमी तर वळखत ना. मागीर आमी तशें भोंवना. आमी आसा पळय सगळे आमचे शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचीच बायलो भोंवतात. आमी एकटे सुद्दां आमी भायर घेवना. आनी आमी दिपक सराक निवडून हाडटलीच म्हणून भोंवतात, कित्याक आमच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आसा. ब्रुनो, हांव तुमकां एक विचारूंक सोदतां. आतां जेन्ना तुमी आतां हांगा भोंवतात, सराक घेवन भोंवता किंवा ताजे पयलीं भोंवता, थोडे ते दुसरे कॅन्डिडेट जे आहा ते येवन भोंवतात, जाल्यार आज पर्यंत तुमकां दिसता कितें चेंजीस जाला? तुमी तशें म्हणटात डेव्हलपमेंट जावना, खंयचे पर्यंत म्हणूंक सोदता तुमी, खंयचो डेव्हलपमेंट जावना कितें? तेज बरोबर आमी सदां एशको आतां भोंवले आनी इतलीं वर्सां पयलीं आमी भोंवताले, तांकां आमी सपोर्ट करताले, आमी सपोर्ट करून तांकां हाडले. आजून इतलीं वर्सां जालीं एस्टेट ऑफ दीस विलेज इज लायक दीस. वो मनीस हे घराचे आयज सकाळीं जेवण हाडल्यार ताका सांजची जेवण ना, इंचारला कोणें ताका. हे घरां चोवपाचें आसा, तुमी कितें केलें? येवन थोडे पयशे दिले गेले, मागीर ताका 5 वर्सां कोण पळोवपाचें? हेजी कोण इंचान ना. ना ते कोण पडतो मेला वो जीत आहा कितें जाल्यार कोणा फक्त मोता लागून हिंगा येवप. दे शूड बी सम वन टेकींग केअर ऑफ दीस. कोणूच करना. कोणी करप हें? आमी आनी कोणा हाडचे पडले? भायले येताय चोय मिनिस्टरूय हिंगा, ते मिनिस्टर येता आसतना हिंग कित्याक येवनाय? हे घरां कित्याक येवनाय? फक्त शिरोड्या येवन रावले कित्याक? हिंग येवपाचें चोवपाचीं हें घरां. तुमी भायरसून हिंग येना काय? येताय जाल्यार हें पयलीं हें सारको आनी मागीर तुमकां रायट आसतलो उलोवपाक. ना जाल्यार फाल्यां हांव तुमगे ती घेता आनी तुमगे हांव जाता तुमी कितें केलें तें चोवपाक. आतां ते सांगताले डेव्हलपमेंट म्हूण, शेत रोवना म्हणून. कितें हेचो हे पळय हें डेव्हलपमेंट. हें उदो आमकां मेळना नाल्यार तुका दाखयता देवन. हे फुटोन येतोय ही माती, हे शिमटा म्हणटाय ते, जाल्यार हुंय आहा ही, हे सिमेंट हुंय आहा. हिंग उदो आहा जाल्यार हिंग लायले उजो पडे, हिंग उदो ना आनी हुंयच्यान रोवपाचें. हुंयच्या हुंय आहा डेव्हलपमेंट. इतलीं वर्सां तुमी कितें केलें? 27 वर्सां जालीं. बांय सुकल्यो, शेत म्हणटा रोय रोय म्हणटाय, हुंयचें रोवपाचें, हुंयच्यान उदो आहा. हे सगळे कॅनल केल्ले पळय, ते उदक वचून शेतकारांक उदक मेळचें आनी शेत रोयचें म्हूण केलें. पूण कॅनलाची दुरुस्ती ना, उदकूय ना, आनी कोणा पळोवंक केन्ना येवन त्यांनी पळोवंकूय ना. कितें हे ती व्हडले ते आमी म्हणटा 4 म्हयने हें केलें, 10 वर्सां हें केलें, 27 वर्सां हें केलें. पूण जर तर शेतां पडीक शेतां रोयना म्हणून शेतकऱ्याक बॉम्ब मारता. पूण हांगा जेन्ना सरकार तर शेतकऱ्याक तर सारकें कॅनलूय पाड घातल्या, उदय बंद केलां आनी रोय म्हणटा हो डेव्हलपमेंट. सो त्यांनी कशें फुडें वचपाचें, त्यांनी कितें फुडें करपाचो हो प्रश्न आसा. तो प्रश्न कोणाकूय पडलो ना आनी मोठी मोठी भाशणां करता, BJP सरकार हें करता तें करता त्या खातीर आपूण तिंगा गेलो म्हणून सांगना. आपलो दोंगर विकला आनी आपूण त्या खातीर आपलो विकतो घेतला म्हणून तिंगा गेलो म्हणून. हे लोकांक जे खबर आहा ते विसरोवपाचो प्रयत्न करता. आज तुमी हांगा आयल्या म्हणून हें तुका दिसता. तो म्हणटा आमच्या मतान तो निवडून येयला, सो तेगेलो एक कायदो आहलोलो
आमको विचारपाक आपण काँग्रेसा आहा तो BJP वसो ओ नाका कित्याक आमगेले मतान तो निवडून येईल न्ही तेण ती आमकां किंचान नासतना इन्स्टंट तेणे हें केलें आनी तो BJP गेलो BJP वचोन तो पयर उलयता आपण हूंय BJP येयलो डेव्हलपमेंट करपाक होच हो आख्खो डेव्हलपमेंट तो लोकां लागून गेलो ना तो आपणा फायद्या लागून गेला या गांवचे केन्ना जाती एक टँक उदक ना कचरो पडलो सगळो आतां आं कोतो इतले वर्सां निवडून येयलो सुभाष येयलो म्हादेव येयलो कितें केलां कितें केलां आनी आम कोणा कडेन चाललो ना आपण BJP वचो वचनाका आमगे मतान येयला उडो मारलो गेलो आपणा फायद्यान गेलो आजचें नांव पळयता की तुमच्या बरोबर हो जो लोक जाला जमा जाला तुमकां हांव विचारूंक सोदता की हाजे पयलीं कशें तुमी नासले आतां फर्स्ट टायम तुमी हांगा आयल्यात जाल्यार हाजे पयलीं जे तुमचे हांगसरले बेस कसो आसलो MGPचो आमी हांकां चलताले भाजपा आनी मोगो युती जाल्ल्यान तो भाजपा 2012 दिल्लो आमी आनी मोगोच्या मतार भाजपाचो निवडून आयिल्लो 2017 युती तुटली भाजपाचो उमेदवार पडलो सो भाजपाच्या उमेदवाराक 6,000 मतां पडली 12तली 6,000 आमची आशिल्ली 2017 आमकां 5,800 पडली कितें सो मोगोची बेज मतदाराची बेज ही शिरोड्या पयलीं बसून आसा स्वातंत्र्य पर्यंत आसा लिबरेशन पर्यंत ती बेज खंयच वचूं ना ती बेज फक्त भाजपा बरोबर आमी युती केल्ल्यान तो भाजपाक गेल्लो आनी ती मतां भाजपा वताली म्हणजे खंय तरी सुदीन बायले कामा खातीर आनी आमचें काम हें कंटिन्युअस चालू आसा कितें हय कंटिन्युअस चालू आसा आनी त्या कामा खातीर लोक आमचे बरोबर सातत्यान वावुरतात सगळ्या 45 बुथाचेरय आमचे बूथ लेवल कमिटी आहा आमची मतदारसंघ समिती आहा आनी प्रत्येक बुथार वेगळे वेगळे 20-20 लोक आमचे काम करतात ही आमची स्ट्रॅटेजी आसा कितें आनी त्या भायर प्रत्येक कडेन आज हांव हांगा एकाच कडेन भोंवना आज बोरयेकूय भोंवता आनी बेतोळेकूय लोक भोंवता MGचे सो ऑल रावंड जो प्रचार आसा सगळ्या मतदारसंघात तो कंटिन्युअस आमी चालू दवरला आनी 20 तारीख पर्यंत तो दवरतले बरोबर आतां तुमी आतां जशें होम टू होम किंवा अशें करतात डोर टू डोर कॅम्पेन तुमची चालू आहा ह्या व्यतिरिक्त म्हणजे अशी मिटींग पयर आमी हांगा घेतली नव्या भाटां पंचवाडी पंचायती कडेन घेतला तो रिस्पॉन्स पळया आज आमची शिरशिरें बोरी आहा आनी ह्या 4 दिसांत जवळ जवळ 7 मिटिंगो आहा त्या मिटिंगेक प्रतिसाद कसो लोकांचो आसा तो तुमी येवन पळया कितें आमी जे आमचे बरोबर भोंवता न्ही ते प्युअर शिरोडकार आहा नीज गोंयकार प्युअर शिरोडकार आहा आनी आज त्यांचे बरोबर भोंवता ते कोण ते पळया तुमी कळ्ळें न्ही हें डिफरन्स आहा हे आमच्यो आपल्यो स्वताच्यो गाडयो घेवन आयल्या एक आदेशभर हांगा पंचवाडी शिरोड्याच्या पंचवाडीन भोंवताले आणि मापा ह्या एरियेन भोंवताले आणि प्रुडंटाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमान आमचे आयज जे मानेस्त जे ज्यांच्या कडेन म्हाजी डेट आसली ते सर दीपक ढवळीकर आणि त्यांचो जो जनसमूह किंवा जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो दिसता तेजे वयल्यान दिसता की तांकां हांवें काय सांगपाची गरज ना सर तुमकां ह्या इलेक्शना खातीर चडांत चड आमचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान देव बरें करूं आणि तुमकां खूब खूब शुभेच्छा थँक्यू सो मच सर दीपक ढवळीकरांचा
दीपक ढवळेकरांचा